आणि हांगासर एक आसा तें जिविताचें उतर विणचें तें भोव गरजेचें आसा. आतां पळयत पुस्तक आसा म्हणटा आसतना ते बूक शब्दांनी मस्त शब्दांनी बरयलो हे बूक तो मेल्लो बूक जाता बूक अशें जाल्यार थंय आमी एका वाड्यांत थंय अशें वाड्यांत सांगाता मेळून जमत जाताली आनी रस्तो लागीं ताल्लो एकलो रस्त्यार तो आयलो स्कुटर रावयलें आयलो आनी आमी खालें करता म्हणून कळना पळयत पुस्तका विशयान तो उलयत गेलो 15-20 मिनटां उलयलो कोणी ताका रावूंक जावना ताका तशें उलयत गेलो व्हडल्यान उलयलो मागीर स्कुटर स्टार्ट करून फाटीं गेलो. आमी हांगाच बसले मागीर ते म्हणूंक लागले तो दुसऱ्या एका पंगडाचो हांगा आयलो म्हणजे ते आमचे बसला म्हण आयलो बसो राव तशें जालें मागीर ताका रावोंक येवना काय ना आनी तो खंय कितें सांगूंक लागलो आमी कडले 6 विगर जावन आसतना एकलो मनीस पयलीं तो कातोलीकच मागीर खंयच्याय एका प्रभाव वळख जालो आनी ताका येवकरिस्त मिसाचें बलिदान तांतू पुरा पातयेनी ना ताका पूण वाड्यांत जमत जाताना रेग्युलर सुखान आसतना येता आनी ती तो वळची सुरविली वर्सां मस्त जाणांक अनुभव वांटून घेवंक आनी परत जायना पूण हो मनीस येतालो हरिये पोवटी आनी हरिये पोवटी वांटून आनी घेतालो पूण ताका असली पुरा हे पातयेनी ना ताका येवकारिस्त आळे सूर्य उदेला तशें पुरा रावण म्हणचे ताणें आनी मिसाचें बलिदान तें बरें ना म्हळ्यार एका रितीन काले म्हण जाल्यार आमी ताका आवटरायट हे नाका म्हूण सांगूंक जायना कित्याक म्हण जाल्यार हांगा येवन बरो जाता जाल्यार म्हणून. समट आनी सावाला मोगाच्यानो समर्थ आनी सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत. आदले फावटी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय वेगवेगळ्या नांवांनी ह्या समुदायाक आमी उल्लेख करता हाची गरज कितें हे आमच्या दियेसींत केदार स्थापन जालें ताची वाडावळ कशी जाली हे सकडी आमी आदल्या अंक्यांत जाणा जाल्ल्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाय केंद्राचो निर्देशक मनादीक बाप जोकीम फर्नांडीस हाणें आमकां भोव अपुर्बायेन ह्या वाडावळी विशयांत जोगती समजोणी आमकां दिल्ली. आज परत पाद्राब आमच्या संगी आसा. आज आमी ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाया विशयांत सडीत जाणवाई जोडच्या इराद्यान हो संवाद चलयता. तुमच्या सर्वांच्या नांवान मनादीक बाप जोकीम फर्नांडीस हांव हांकां स्वागत करता. देव बरें करूं. देव बरें. फादर आमी आदले फावटी जराल रितीन ल्हान क्रिस्तांव समुदाय कशें स्थापन जालें ताची वाडावळ कशें तरबेती ह्या विशयांत आनी पुरा जाणा जाल्ल्या साबार जाणांनी हें पळोवन तांची शाबासकी उसारल्या आनी मस्त जाणांक उपकारा पडले. आज मुखार वयता आसतना तुमच्या लागीं विचारचें पयलें सवाल कालेंगी म्हूण सांगल्यार ही ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत वापरची वेगवेगळी विधानां आसात. 7 मेटाचे आमी वापरता दुसरीं आसात. ह्या विधानाचो उद्देश कितें काल्या खातीर ही विधानां आमी ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत वापरता. सगळ्या विक्षकांक म्हजे प्रणाम. आदल्या अंकड्यांत आमी समुदायाचे मुळाव्यो संगती आमी पळयल्यो तातूंत एक संगत आमकां स्पश्ट जाल्ली आसा. समुदाय म्हणटा आसतना थंयसर देवाचें उतर भोव गरजेचें आनी ह्या देवाचें उतर आमकां आमचे मदलो तो बांद घट करता आनी आमकां सेवा दिवंक आमकां तयार करता. आतां हो प्रमुख वांटो देवाचें उतर. आतां देवाचें उतर वांटून घेवची विविध विधानां त्या विशयी आमी आज थोडे उलोवया. आतां पवित्र पुस्तक आमी वाचता विविध रितीन वाचता घरांत वाचता मागीर आमच्या कार्यक्रमा वेळार येयल्लो वाचचो आसा नियाळ करचो आसा इगर्जेन मिसा वेळार वाचता ही एक विधानांच पूण हांगासर एक विधान म्हणटा जाता पॅस्टरल यूज ऑफ द बायबल म्हणून आसा. म्हळ्यार आमच्या गोवळीक संगतींनी कशें पवित्र पुस्तक आमी वापरता. आतां एक याजक काही म्हणे एका ब्लेसिंग करूंक आसा आशिर्वाद दिवंक आसा तें एक धाकटें पवित्र वाचप पासून विवरण दिता आनी ताका लक्ती जाल्ली मागणी म्हणटा थंयसर तें एक विधान आसा. पूण समुदायाच्यान तूं आमी वापरता आसतना थंयसर गरज कितें म्हळ्यार हांगासर
एक व्यक्ती त्यांचं जमते वैयक्तिक तरान सोम्याक भेटता वैयक्तिक तरान आता येवकरिस्ता वेळार मिसाच्या बलिदान वाचल्या वाचपांती तो भेटता पण हांगासर वैयक्तीक जावन 3 संगत्यो तो प्रमुख जावन घेता 3 संगत्यो हांगासर वैयक्तीक जावन देव हांवें कितें करीचें म्हणून अपेक्षीत आहा आतांच्या ह्या काळार म्हज्या ह्या सिच्युएशनांत हांव जियोनच्या ह्या परिगतेंत देव हांवें कितें वैयक्तीक कितें करीचें म्हणून आशेता तें पवित्र पुस्तकांत हांव कळटा आनी दुसरें हांगासर आसा हेरां सांगाता बरसत आसतना होय देव आमकां सगळ्यांक एक समुदाय जावन कितें आमी करचें म्हणून आशेता आतां आमचे परिस्थितीक वळख जाल्ल्या वेळार तातूंत देव आमी कितें करचें म्हणून आशेता आनी तिसरें आमकां हर एकल्याक आमचे वैयक्तीक अनुभव आसात ते संतोशाचे जावं दुखाचे जावं कोडू जावं गोड जावं आमकां ते अनुभव आसात पूण वैयक्तीक अनुभव म्हाका हेरांक आदार दिवंक व्हरता तशें थंय आमकां कशें हांवें थंयसर वांटून घेवचें म्हजो तो वैयक्तीक अनुभव हांवें हेरांकय तांकांय तो पवित्र देवाच्या उतराचो अनुभव दिवच्याक कशें हांवें दिजय ह्या पाठताळाचेर हे विधानां आसची आता ही सचिन तुमच्या ओके ओके हे ल्हान समुदायाचे परिकल्पन कॉन्सेप्ट कशें म्हणून सांगल्यार समुदाय आमी ओट्टू बसून मागचे एका दोळा जावंक पुरो काही म्हळ्यार आमची कोपेलां आसा धाकटी आतां प्रेयर रूम थंय बसून एकल्यान मागणी करून 1 to 1 माग घेता देवाचो अनुभव जाता पूण हांगा आमी समुदाय घेता आसतना सगळ्यांनी सांगाता मेळोन मागचें जाल्ले वरवीं आनी तूं प्राधान्यता खंयच्याची आसता म्हळ्यार वैयक्तीक अनुभवाची की या समुदायाची तिनी आसात एक वैयक्तीक अनुभव आसा वैयक्तीक व्यक्तिगत तो म्हळ्यार ताचे स्वंत वांटून घेता सोम्यान ताका कितें सांगलां म्हणून आनी हेर विधानां आमी आतां आमकां सुवार्ता वांटूंक म्हणजे 7 मेटाचें विधान आमकां परिचय आसा ते वैयक्तीक वांटप घेता हांव म्हळ्यार हेर विधानां आसात आतां आर्सो विधान आसा फळे मोग कर आनी विधान तातूंत येता आसतना आमकां सकळ समुदायाचे जिविताक येता आनी हांगा 7 मेटाच्या सुवार्ता वांटोवपाच्या विधानांती जिविताचें उतर आमी समुदायाक सांगाता घेता आनी ताका आमी प्रतिक्रिया दाखयता तशें हांगासर वैयक्तीक अनुभवांत तो अनुभव एकामेका वांटून करन समुदायाचो बांद घट करचो तो उद्देश आसा चडिता आनी हांगा एकामेका आमी आधार दिवचो आमी सहा पयनारी ते चिंता पासचे आमी पयनारी हांगा थोड्यांक वाचूंक येता थोड्यांक वाचूंक येना थोड्यांक वाचलें आयकतात आयकून जाता थोड्यांनी हांगा शब्द विंचून काडिल्ले आयकून तांकां देवाचें उतर मेळटा दुसऱ्या रितीन मेळटा आनी एक विशय आसा आनी एक विशय कितें म्हळ्यार आमच्या सामाजीक तशेंच आर्थीक आनी आमच्या पॉलिटिकल राजकीय संगतींती आमी आमचें जिवीत आसा आनी ह्या सगळ्या जिवितांत देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता ते वैयक्तीक तरान आसा वय पूण आमकां हांगा एक सामुहीक तरांनी आमकां समुदायाच्या हंतारी नियाळ करूंक अवकाश आसा तशें ह्या पाठताळाचेर ती पवित्र पुस्तकाची गवळीक वापरणे हांगासर जाता आनी हातूंत 2 संगती स्पश्ट आसात एक सोम्याक वैयक्तीक तरान भेटचें आनी ती म्हाका मेळिल्लो तो अनुभव ते दिर्वेंत म्हूण येत हें एक दिर्वें ते दिर्वें हांवें हेरां सांगाता वांटून घेवचें कशें आपोस्तलांक तें मेळ्ळें देणें तांणी तें वांटून घेतलें आनी तशें आमकां हांगासर एक अवकाश तशें थ्यातराचो म्हळ्यार आमकां तले अवकाश आमकां मेळिल्ले ना ते नवेच हाचे पयलीं आमी आयकतले मात्र ह्या कारिझमॅटीक दुसऱ्या थोड्या जाग्यांनी मात एक साक्ष दिवचें म्हूण आसलें आनी ते थोड्यांक मात तें देर पावतालें पूण हांगासर समारांक अवकाश आसा आनी ते कितें म्हणटात ताका पवती विधानाय आमकां आमचे मदें आसात तशें आनी आमी वेगवेगळे विधानां वापरता आसतना देवाचें उतर वाचता आनी ताज्या देवाच्या उतराच्या प्रेरणान आमी वांटून कान घेता अनुभव ताज्या उपरांत वावर करता मागीर अशें आयकलां कारण म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत हांव जिणयेच्या अनुभवांत परत्यान पवित्र पुस्तकाक म्हणून आतां पवित्र पुस्तकांत हांव जिणयेक प्रेरण आमी वांटून घेवचें ओके परत्यान जिणयेंत हांव पवित्र पुस्तकाक कशें व्हरचें ओके आतां ताका म्हणटात
स्टार्टिंग पॉयंट खंय म्हणल्यार ह्या दोन तरां आसा डिफरंट आमच्या विधान सभार आसल्यार दोन डिफरंट पॉयंट्स ऑफ डिपार्चर ह्या खंय आराम करचे म्हणून आतां एक तुमी सांगले बरीच पळयत पुस्तकां जिविता घेवचे ते एक आणि एक जिवितां पळयत पुस्तकां घेवचे आतां पळयत पुस्तकां जिविताचें आमकां सबार आमचे मदें घडटा आतां दाखल्याक आमचे 7 मिनटाचें विधान तातूंत आसा मागीर आरसो विधान तातूंत येता ग्रूप रेस्पॉन्स तातूंत येता त्या तयाराचें आणि शर्मा आमचे तशेंच आतां ह्या मिसाच्या वेळार तो कितें करता पयलीं पळयत पुस्तकाची वाचपां कितें आसली ताचो विवरण दिता आनी उपरांत हे आमच्या कशें जिणे लक्ती करचें म्हूण सांगता विशय सांगता यशाचें एप्लिकेशन टू लायफ जाता स्वत म्हण 7 मिनटाचें विधान तातूंत येता आमी सुरू देवाचें उतर वाचता वाचून जाल्या उपरांत संदेशन काडटा मागीर ताचें आमकां बगुल्लें काळजां बगुल्लें सांगता मागीर तें आमी जिणे लक्ती करचें आमी जिविताचें उतर जावं या वावर काम आसा तातूंत आमी लक्ती करता तशें तें सुलाभ आमकां सबार आमचे समजे तशेंच आसात दाखल्याक आतां आमचे खंयचे आनी हेर खंयचे आशिर्वाद आसल्यार देवाचें उतर पयलें वाचचें मागीर ताचेर नियाळ आनी जिणे कशें लक्ती करचें म्हणून या देवाचें उतर वाचलें मागीर ताचेर लागून मागणी केली ते विधान आसात हांगासर आनी एक विधान जिवितांत पळयत पुस्तकां घेवचें म्हणून सबार विधानां तसलीं आसात आमची दाखल्याक आतां लूक लिसन लाव पळय आयक मोग कर म्हण ते एक विधान आसा या आमोस कार्यक्रम म्हण एक विधान आसा या जिवीत बायबल आनी नोटबूक या कितें म्हणटात ताका टिप्पणी तो आनी एक विधान आसा नातल्यार आवर जर्नी टुगेदर म्हण आनी एक विधान आसा या आमचे सांगता पळयन हांगा सकट आमी जिणेचे अनुभव घेता आनी पळयत पुस्तकां घेवचें आतां दाखल्याक आमकां हे कोवीड पिडेचो अनुभव आमकां सगळ्यांक जाला विविध तरान जाला थोड्यांक ताप आयला थोड्यांक अशें आमी सगळ्यांक भितर बसोवचें पडलें खंय मीस ना खंय वसोंक ना भायर ना मार्केटी वसोंक ना सबार हो अनुभव सगळ्यांक जाला आतां हो अनुभव ह्या अनुभवांत देव म्हाका कितें सांगता जिविताच्या आतां पळयत पुस्तक हांगासर आमी हे पर्टिक्युलर वाचप काडिना पळयत पुस्तकांतले आमी उडास करया म्हणजे खंयची हे घडीत आसतना आमकां सोम्याची खंयची उतरां उडास येतात आतां कोवीड अनुभव म्हणटा आसतना खंयची उतरां उडास येतात थोडे म्हणटात भियेनाकात हांव आसा तुमचें सांगाता येया म्हजे तुमी कश्ट केले न्हू वजन वयतले न्हू अशें एक क्लोज सांगता पोरण्या सल्ल्यांतले जावं दी नव्या सल्ल्यांतले जावं दी हांगा एक पर्टिक्युलर वाचप काडिना हांव पूण पळयत पुस्तकांतली उतरां उडास येतात आनी ती सोम्याची बासावणी जावंक पुरो या सत्राय जावंक पुरो ह्या एक बरवशान भरचें तसलीं आसूंक पुरो ह्या विधानान येता हे जिणेक आमी लक्ती करचें जिणे तावन आमी पळयत पुस्तकां घेवचें हें विधान मस्त परिणामकारी आमच्या सदांच्या जिवितांत मस्त घडितां घडटात पिडा येता कश्ट येतात ह्या चिंतनांतले आमच्या जिणेन घडता आनी तूं देवाची खुशी समजोवची कशी आमी पळयत पुस्तकां वचचें पडटा देखून आमकां हांगासर येयल्ले पळयत पुस्तकाची चड परिचय जाय पडटा वाचून कळोन तातूंत नियाळिलो करून देखून हांगासर जिणे तावन पळयत पुस्तकां घेता आसतना आमकां जिणेंत आसची फांतां आव्हानां हे चॅलेंजीस हे कश्ट ताका फुडें करूंक साद जाता हें अपुर्वाचें विधान पूण कश्ट आमकां ते संवयत ना आमी तें शिकोवंक जाय पडटा तशें दोन डिपार्चर पॉयंट पळयत पुस्तकां जिवितांत पळयत पुस्तकाक आतां आमी ही विधानां वाड्यांत आमी जमतीन करता आसतना ही दोनीय करूंक जाय आतां सद्याक आमी 7 मिनटाचें विधान करता आसा हांव बायबलांत जिवितां घेता हांव पूण आमच्या वाड्यांत सबार घडितां घडतात तांतले खंयचे म्हण हे घडीत आमकां सगळ्यांक इमोशनली या भोगणांनी आमकां दुखल्लें आसा या संतोश जाल्लें आसा खंयचें आसूं दी तातूंत देवाचो हात आसा ते समजून घेवंक आमकां आमी ह्या तराचीं विधानां वापरल्यार बरें अप्रुपशें 7 मिनटाचें विधान 2 पिटे केल्या उपरांत ही विधानां करचीं अशें केल्यार समुदायाची वाडवळ जाता आनी आमच्या सदांच्या जिणेंत देवाचें उतर गळसूंक जाता नांतर तें विंगड म्हणले बरी आसता आतां तातूंत म्हजी वैयक्तीक जिविताची साक्ष दिवची जाल्यार हांवें पळयत पुस्तक सेमिनारीन शिकलो मागीर सुमार 2000 वर्सां सुमार वर्सां उपरांत हांवें ह्या रितीन पळयत पुस्तक वाचूंक सुरू केलो केवळ हांवें पयलें सर्मां दिवच्या खातीर खंयले पॉयंट मेळटात तशें या खंयच्या गरजां खातीर वयले वयर वाचचें मागीर वाचता आसतना हेडिंग म्हळ्यार हें कोत्ता म्हाका हेचें
तांत हर एका उतरांत तांतू अर्थ टापला आणि पवित्रोत्म ताचे मुखांतर आमकां उलयता म्हणल्यार तांतू पळयल्या उपरांत जिवितांची हर एक घडीत आनी देवाची खुशी समजोवंक हें आदार जाता त्या तरान वाचचें त्या तरान आमची विविध डिपार्चर पॉयंट हे आसा 2 आता ह्या समुदायांत आमी वांटोकान घेत आसतना आमकां बोगुलें सांगचें म्हूण आसा आतां ते बसले मनशांक बगता काल्या मनशाक सकाळी म्हणटात हांवें म्हणचे देखून थोडे फावटी मेंटल एक्सरसायज म्हळ्यार एक राजांवा बरी अशें बरें दिसता म्हाका तें परत म्हणटा आमी हातूं ह्या वांटून घेवच्या विधानांत खंयचीय विधानां जावं पुरो तांतू आमचे आध्यात्मीक वाडावळ जाता गी हातूं आध्यात्मीक रितीन वाडोवंक आमकां कुमक करता गी हें विधानां एक तें विधान या हेर खंयचीं विधान हें बारी अप्रुबायचें सवाल ते सबारांनी सवाल दिसाचे आसा जमती गेल्यार आमकां खाले मेळटा कितें फायदो म्हणून आतां आमी एक पवित्र पुस्तक वाचतना आमी कितें करता म्हणलें पळयतात म्हणजे इतलें वैयक्तीक वाचतना जावं दी या सामुहीक तरान इगर्जेंत वाचतना जावं दी या पवित्र पुस्तक वाचतना म्हजी मूत खंय आसा हांव कितें आसा म्हूण आतां रिडींग द बायबल पळयत वाचचें थोडे पडे नॉट सिरियस एट ऑल हेर बूक आहले बरी तो एक बूक फॉर इन्फॉर्मेशन वाचतात दाखल्या पळयत पुस्तक आतां जर्नलिझम शिकच्या भुरग्यांक पळयत पुस्तक वापरतात तातूंत ते विविध प्रकाराचे साहित्य समजोवच्या खातीर थंयसर दुसऱ्या खातीर न्ही ते तांणी साहित्य समजोवच्या खातीर काय साहित्य आसा थंय पद्य गद्य स्टोरी शॉर्ट स्टोरी नरेशन हें विंगड आसा तें समजोवच्या खातीर तें वापरतात तांणी पळोवचें तें एक शिकपाच्या हाचेर तशेंच आतां आमी पाद्राप थोडे फावटी हांव वाचतालो सांगलें हांवें म्हाका शर्मा दिवंक आतां कळ्ळें पॉयंट हांवें दिवयेत तशें सांगचे खातीर पूण आनी मागीर म्हाका पळय वाचचें म्हाका कोत्ता एटी कदाळ वाचलां आयकलां हेडींग वाचतना हें कोत्ता म्हणून पानां काडून वेचें पूण हातूंत आमी गंभीर तरान पळयत पुस्तकाच्या भितर वचना पूण हांगासर जेरेमिया प्रवादीन सांगली ती उतरां मोती काडीची जेरेमिया प्रवादी सर्वेस्परान ताका सांगली 14वा अध्याय 14वी वळ 14:14 तेजेर जेरेमिया प्रवादी सर्वेस्पर कितें सांगता सर्वेस्परान अविश्वासी प्रवादा विशयांत म्हणली उतरां तो थंय कशें म्हणटा हे प्रवादी म्हज्या नांवान फटी मारतात हांवें तांकां धाडूंक ना हांवें तांकां आज्ञा दिवंक ना वा हांव तांचे कडेन उलोवंक ना फडकिरीन दृश्यां निरर्थक भविष्यवाणी स्वकल्पित स्वप्नां ते प्रगट करतात आतां कितें जाता हांवें देवाच्या उतराच्या प्रेरणान हांवें वांटून घेनातल्यार सुवात हांव एक फडकिरो प्रवादी जाता म्हळ्यार ते प्रेरणांत ना म्हणल्यार म्हजें एक चिंता आतां हांव म्हाका कळ्ळें लोकांक सांगचें देखून हांवें खाणी सोदून काडटा आनी ताचे पूण देवान म्हाका आतां ह्या लोकांक कितें सांगचें म्हणून तें म्हजे आत्मीय वाडावळ जाय म्हाका तशेंच हांव आतां देवाच्या उतराचें आतां म्हाका एका फिरगेस विगार जावन धाडलो हांव थंय येता आसतना आतां ह्या लोकांक हांवें कितें सांगचें म्हणून हांवें सांगचें न्ही ह्या लोकांक देव हांवें कितें सांगचें म्हूण अपेक्षिता ह्या पळय देवाच्या उतराच्या अंतू हांव एनलायटन हांव उजवाड जोडल्या जाल्यार मात्र हांवें तशें चिंतेत त्या दृश्टीन पळयत त्या लोकांची परिगती देवाच्या नदरेन हांवें पळय जाय देव कितें सांगता म्हणून आतां ह्या जाकान तशें चिंतलां जाल्यार हांवें आनी एक रितीन हांवें आतां सगळ्यांनी तशें चिंतूंक जाय आतां ह्या सिच्युएशनांत आतां आमी कितें करचें म्हूण सांगता देवाची खुशी कितें आतां देवाचें राज बांदूंक हांगा आमी कितें करूंक जाय आतां एका फिरगेचेंत विविध संघटना आसात गवळीक परिशद आसा अपोस्तलीक संस्थे आसात विंगड आसात मागीर युवजन आसात भुरगे अशे आल्तर भुरगे सगळे आसात आतां आमच्या सकट मिटिंगांनी देवाच्या उतराच्या प्रेरणान आमी येता आमगे मुखार आर वी एनलायटन सी द लायट ऑफ गॉड थ्रू देम आतां तेन्ना केदाळ देवाच्या उतराचे प्रेरणा आमकां मेळटा त्या उद्देशान आमी येता थोड आपापींत आमची आध्यात्मी वाडावळ जाता आनी हांगासर आमी कितें सांपावलो रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत वाचता हांव कित्याक सुरूतावन आखेर पर्यान
बावरता मारिफात देवाची नीत मनशाक कशी लाभता तें हे सुवातेवर उगडापें केलां. जशें पवित्र पुस्तक बरोवन आसा, नितीवंत मनीस बावरता मारिफात जियोंक पावतलो. ओके. आतां देवाचें उतर म्हाका आमकां कोणाक देव नितीवंत करता, वय. देवा कोणाक नितीवंत केलां, कशें करता तें हांवें समजून घेवंक जाय. आनी त्या दिशेन आमी चिंत आसतना वाड्यांत सांगाता मेळटा आसतना ह्या कार्यक्रमांनी सांगाता मेळटा आसतना ह्या तरान आमी पळोवंक गेल्यार देवाच्या राजाच्या नदरेन पळोवचें म्हणटा आमी. ओके. आनी आमी म्हणटा देवाची खुशी जाल्यार म्हणचें आसा, पूण देवाची खुशी आमकां कशी कळटा अशेंत कळची. ह्याच मापान आमी येता आसतना थोडे फावटी आतां सेन्सूस फिदेलियम म्हण एक आसा, वय. म्हळ्यार सकट लोकांचे अभिप्राय. आतां ह्या सकट लोक आसा अभिप्राय ते गुंपिनाल्ली गोविंदानी, पूण हांगा देवाच्या उतराच्या परिणान घेतले ते निर्णय ती देवाची खुशी आमकां कळीत करता. आनी त्या वेळा आमची वाडावळ आत्मीक वाडावळ जाता, आध्यात्मीक वाडावळ जाता. आमच्या सदांच्या जिनियन्सीत आमकां देवाची खुशी पळोवंक कळटा. ओके. आनी आमी निराशी जायना, बरोवशान फुडें सरोवंक शकता. ओके. देखून ही विधानां केवल आमी सांगता मेळटना मात आमची सवकास आमची ती देवा लागीं लागशिल्लो एक संबंद आमकां हांगासर बांदून हाडूंक साद जाता, वैयक्तीक तरान तशेंच समुदाय जावन. ओके. एक म्हणजे मती घेवचे गरजेचे सवाल आणतो आता या वांटून घेवच्या विशयांत. ओके. मस्त मनशां वांटून खाण घेतात, शब्द विणतात, स्वयंप्रेरण मागणी करतात आणि प्रकरतात. आता कोणी एक मनीस या जम्यांत आशिल्ल्यांत एक दुसऱ्यात बॅकग्रावंडात पाठतळाचेर आयला म्हूण चिंत्या. ताणें जें कितें वांटून घेतलां ते पवित्र सभेन आमकां दिवचे शिकवणेंत त्या प्रमाणे आसना, ताळ पडना. तो या ती कोण घे तांच्या बॅकग्रावंडाचेर वांटून खाण घेतात. आतां आमकां थंयसर ऑन द स्पॉट कांय म्हणूंक जायना, कित्याक म्हणशाल एकल्यान सांगलें म्हणटात आमकां थंयत कार्यशाळांनी करूंक तें करूंक जायना. अखेर जाता पर्यंत आमी रावचे, मागीर अखेर जाल्या परत आमी उठोन वता. आतां पाद्रा बसल्यार कळटा ताका काले म्हणशाल्यार ही शिकवण सारकी ना म्हणून एका पाद्रा ना म्हण चिंत्या. लोक आयकलो घरा गेलो आनी मागण्यांचं मती जाल्लें देखून एका दोळ ताणें मिस्टेक केला जाल्यार ही कशी सारकी करची गी म्हणून वैयक्तीक रितीन करची गी, ह्या सगळ्या जम्याक हें सांगचें गी, कशें खरी येता हें? सवाल अपूर्वाचे. म्हाका एक अनुभव आसा हो. आमी मुंबयत वसाई थंयसर आमचे त्या वेस्टर्न रिजन एक संमेलन जाल्लो ल्हानकड समुदायाचो 2019 कोविडाच्या पयलें. ओके. थंय आमी एका वाड्यांत थंय अशें वाड्यांत सांगाता मेळून जमत जाताली आनी रस्तो लागीं ताल्लो. एकलो रस्त्यार तो आयलो, स्कुटर रावयलें आयलो आनी आमी खालें करता म्हणून कळना पवित्र पुस्तका विशयांत उलयत गेलो 15-20 मिनटां उलयलो. कोणी ताका रावूंक जावना ताका तशें उलयत गेलो व्हडल्यान उलयलो. मागीर स्कुटर स्टार्ट करून फाटीं गेलो. आमी हांगाच बसले. मागीर ते म्हणाले लागले तो दुसऱ्या एका पंगडाचो हांगा आयलो, म्हणजे तांगा ते आमचे बसला म्हण आयलो बसो राव तशें जालें. मागीर ताका रावोंक येवना कांय ना आनी तो तें कितें सांगूंक लागलो. आमी कळलें थोडे फुडें अशें जाता, थोडे फुडें आमी तांकां हेरेटीक म्हणटा. हेरेटीक म्हळ्यार पवित्र सभेच्या संप्रदाय चिंतपाच्या की भायर अशें. आनी थोडे फावटी म्हणटा आमी पवित्र सभेन अशेंत पवित्र पुस्तक इंटरप्रेट करचें आतांचें समजचें म्हूण आमकां शिकयल्लें आसा. आतां तें थोडे फावटी तें समजनासतना वांटून घेतात, विसतात. ओके. आतां हें खरें म्हणटा ताका हें हांगासर सुवार्थ वांटून घेवचें न्ही, ऑल्टरनेटीव वे, ही अन्यगत वाट, अन्यगत विधान. आतां विविध विधान आसात पवित्र पुस्तकाचे कितें वांटून घेवन विविध विधान आसात. आतां शर्मा दिता पाद्र्या तें एक विधान आसा. या बायबल स्टडी म्हूण आसा, खंयसर तूं सवालां विचारताय आनी पवित्र सभेन कितें शिकयलां सांगताय, एक्जेजिसीस म्हणटात तें पूर आसा. थोडे कडेन ग्रूप डिस्कशन करतात, बसता येतात तांकां भोगल्लें सांगतात. पूण हांगासर पवित्र पुस्तकाचो मूळ हांव बेजीक संदेश कितें देवाचे उतर तुका कितें सांगता मूळ बेजीक तें आसा, आय एम युअर गॉड, हांव तुजो देव, आय एम विथ यू, हांव तुजे सांगाता आसा, एंड आय लव यू, हांव तुजो मोग करता. हे पवित्र पुस्तकांत सुरू तो नाकेर म्हणसर हे सामारीन सांगेत आमी.
हांव तुमचो देव इस्रायल पडये सांगले तुमी म्हजी फर्जा अँड आय एम विथ यू हांव तुमचें इमानुएल देव आमचे सांगाता गॉड विथ अस आनी हांव तुजो मोग करता सोम्यार म्हणटा जसो हांवें तुमचो मोग केला तशें एकामेकाचो मोग करा देवान तुमचो असोय मोग केलो की आपल्या अशें हें वो बेजीक मुळा वो कितें म्हणटा संदेश आनी वो संदेश आमी दिवंक प्रयत्न करचें आनी ह्या पाठतळाचेर ह्या मुळाव्या संदेशाचेर होंदोन कोणी एकलो कितेंय सांगत जाल्यारय वो विशय वो मुळा वो आमचो तें आसा गी म्हूण आमी पळयचें ओके पळय आनी तो हो आसा जाल्यार आवडना पळय सपोज आमी तांकां बक्षिता हें आसा जाल्यार आनी ताचेर नेक्स्ट कितें जाता हांगासर आतां आमी पळयता पळयत पुस्तक पयलें थोड्या वर्सां पयलें इंटरप्रेट केल्लें आतां केल्लें बदलावण आसा दाखल्याक आमच्या सोम्याच्या आखरेचे जेवणाचे ताचे इंटरप्रेट विंगड आसलें आतां आमी समजोवचे रीत आसा लिटुर्जी तवळ असो अर्थ नव्यान समजशें करूंक आमकां आदार दिता आमी आतां पळयता पयलें इगर्जे फाट कर म्हणटाले आतां आलतारी मुखार आमी पळयता अशें सुमार बदलावण जाल्ली आसा पूण हांगासर ऑल्टरनेटीव आनी एक रीती ही सोम्याचे हांगासर घेवचे पूण हांगासर कितें आसा समुदाय सादो लोक आमचो आमचे सादो लोकांक तांकां चड पवित्र पुस्तक वयच्यान शिकिल्ले बार अप्रूप आसचे आमचे मदें तशें ओरिजिनल अर्थ कितें कळीत ना पूण एक संगत आमी उडास दवरूंक जाय आसली हांगासर वैयक्तीक तरान एकलो जेजूगुत्त स्विकार करता देवाच्या उतरान जेजूच ताका उलयता म्हणून आमी समुदाया वेळार थंय देवाचें उतर मदें दवरता थंयसर हांगा आल्तारीचेर मदें दवरता आनी ताका मान करता हें वातिकान दुसऱ्या महासभा उपरांत जाल्लें कशें आमी आल्तारेक मान करता पळय सक्रमेंताक तशें देवाच्या उतराक आनी जिवंत सोमी आमचे मदें आसा म्हणून ते आमी दडफात येता ओके आतां त्या हाचे वेळार हांव हांगासर वांटून घेता जाल्यार तें हांगासर आमी समजून घेवचें सोम्याच्या मोगान तें हांव करता ह्या तशें सोम्यान म्हाका ताचें प्रेरण दिल्लें आसा म्हणून ओके आनी तशें ह्या जराल सकट संदेशान कित्याक त्याच्या केंद्रीत संदेशा भितर आसा जाल्यार तें मानून आमी घेवंक जाय आतां जालें सुकूत ताणें सांगलें 2-3 रितीन आमी ताका प्रतिक्रिया दिवं येता ते मागीर माऊल्या मापान म्हूण आसा तेन्ना आमचे मदें कोणी जंतो आसा जाल्यार पळयत पुस्तक कळीत आसलो ह्या जागासून या कोणी जंतो आसा जाल्यार आमी अशें कांय आसा कोण ना तसो समजयचें पडटा समजूं येतालें नंतर जालें त्या दिसा जालें ना उपरांत केदाळा म्हणे वैयक्तीक तरान ताका आमी सांगयेत अशें अशें आसा तें अशें चिंतल्यार बरें म्हणून हांवें सबारांक केल्लें आसा तें म्हज्या अनुभवान तें जाल्लें आसा ताणें दुसऱ्या रितीन चिंतून ते थोडे फावटी आमच्या मेथड सारकें आसना तशें आमी आदार दिल्लो आसा समजोवंक तशें करी येता मागीर आनी एक विशय आसा आमी हांगासर ह्या जमतेन मात्र पवित्र पुस्तक वापरचें न्ही हेरे कडेन आसा शर्मा वेळार आमी सांगयता त्या विशयांत उपरांत बायबल स्टडी करतात जाल्यार आतां सुमार बायबल क्लास जाता थंयसर तें आमी ते सारकें म्हळ्यार अशें असले अभिप्राय थोडे फावटी येवची आसता ताका सारको अनुभव दिवं येता आमच्या पत्रांनी पवित्र पुस्तका विशयांत सवालां सारन जापी जोडचें अशें वॉटर पवित्र समजूंक प्रयत्न ह्या रितीन करूंक साध्य आसा थोड्या वर्सां आदीं सहाय्यक विगर जावन आसतना एकलो मनीस पयलें तो कातोलीकच मागीर खंयच्याक एका प्रभाव वळख जालो आनी ताका येवकरिस्त मिसाचें बलिदान तांतू पुरा पातयेनी ना ताका पूण वाड्यांत जमत जाताना रेग्युलर सुखान आसतना येता आनी ती तो वळची सुरविली वर्सां मस्तू जाणांक अनुभव वांटून घेवंक आनी परत जायना पूण हो मनीस येतालो हरिये पोवटी आनी हरिये पोवटी वांटून घालून घेतालो पूण ताका असली पुरा हें पातयेनी ना ताका येवकारिस्त आळे सूर्य उदेला तशें पुरा रावण म्हणचे ताणें आनी मिसाचें बलिदान तें बरें ना म्हळ्यार एका रितीन काले म्हूण जाल्यार आमी ताका आवटरायट हें नाका म्हूण सांगूंक जायना कित्याक म्हूण जाल्यार हांगा येवन बरो जाता जाल्यार म्हणून पूण हांवें पळयल्ल्या प्रमाणे तो 2-3 वर्सांनी बदलो ना तो म्हळ्यार ताज्या तांतू स्थिरता आसलो असले मनीस एका दोळ येतीत जाल्यार कशें तें हँडल करी येता तांकां आमी एक तुमी सांगले बरें तांकां आमी तूं हें नाका म्हूण सांगूंक जायना पूण आमी आमच्या हांकां शिकप दिता तोळ आमच्या समुदायांक आमी शिकप दिता आसतना ते आयल्यार तांकां हें शिकप मेळटा आनी काळी झूक तें आसा जें सोम्याचें उतर घेवंक बरें मन आसा जें सोम्या हांव तुज्या बागलार ठोके मारता
कोण जो उक्तें करता ते रावता म्हणून हे म्हजेंच कितें चिंता बरन अशेंत जाय जे म्हणून चिंतून आयल्या काळजांत सोमीकय येता येना तले येतात एंत हांवें शिकलें मागोत्ता एंत इदम मित्ता म्हणटात हेंच हे हाच्या भायर कांय ना तांची बदलावण जायना पूण तुमी सांगले बरें अपुरबाय आसा ह्या समुदायांत देवाचें तर हाडचेंच दोन कारणां खातीर एक म्हणजे वैयक्तीक बदलावण पर्सनल कन्वर्शन म्हणजे वैयक्तीक बदलावण जायचे आनी सेकंड सोशियल चेंज ओके आतां हांव बदलल्यार हांव बरो जाल्यार गांव बरो म्हणटात आतां म्हजे थंय बदलावण जाता जायचेच देवाच्या उतराचे प्रेरणा म्हजे थंय बदलावण जायचे आतां ताका हांव अवकाश करना जाल्यार म्हजें ताका फंडामेंटल म्हणजे ताका फंडामेंटलिस्ट म्हळ्यार तेंत हांवें धरलें धरून रावचें हेंच म्हणून वय तें जावचें ना आवय पळयत पुस्तकाच्या सोम्याची प्रेरणा आमी घेवन मुखार वचचें आनी असं जाल्यार आमी सोंसिचें पडटा सोंसणीकाय जाय पडटा आनी आमचे मदें आसात थोडे फावटी कातोलीक सभेंत आसूनय ताच्या विशयांत समुदाया विशयां कांय कळीत नासतना हें विधानां कळीत नासतना येवन बसोन कितें केल्लें मागीर समजल्लें तांकां आमी समजयचें पडटा कळीत करचें पडटा देखून ताका शिकची रीत शिकोवची रीत ही आमकां कळीत आसूंक जाय आनी असल्या परिस्थितींत आमी तांकां मौल्यमापन करतना सयत आमी तांकां ते वैयक्तीक सगळ्याचें सांगून तांकां इन्सल्ट जावचे बरी करूं नजो पूण आमी वैयक्तीक तरान आमकां साध्य जाल्यार मुखेल्यान कोणी सांगून सारकें करयत पूण मस्त बदलावण जाल्ली म्हाका कळीत आसा सबार जाण अशें येवन बसोन कांय गुत्तू नासतना कांय कळीत नासलें मागीर सावकाश म्हाका त्या तरणाट्यांची वळख आहा अशें म्हाका तांणी सांगलें आसा 7 मिनटाचें विधान बदलीचें फादर म्हणून खंय बदलूंचें काल बदलून सांगा आनी मागीर तांकां विचारलें कितले फावटी तुमी गेल्या त्या जमती 1-2 फावटी गेल्या मागीर कशें बदलीचें म्हणटात ते राय म्हणटात देखून म्हळ्यार पूण वसा पळया तुमी स्टडी करा शिकाम अशें शिकिल्ले बऱ्यांक शिकप म्हणजे बूक व्हरून वाचून शिकले आसात ताचे उपरांत फादर बऱ्या हें मस्त